तुझे मुखारा येता तुका वंदनामान करूं तुझ्या काळजात सोतोस निश्चा एकाच मना एकाच राजा तुझे मुखारा येता एकाच मना एकाच राजा तुझे मुखारा येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता रेजिना वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जॉन फ्रांसीस डिसुजा हे आमचे भावा पासत. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात. भोव करून आमच्या निती पासत मागुया. आमकां नीत फावो कर म्हूण सगळे जे कोण निती पासत वावुरतात तांचे पासत मागुया. सगळे जे कोण नीत पाड घालतात तांचेय पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी बरें तें करूंक देवान तांकां कृपा दिवंक तांचेय पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. नाकेली आल्मिरो रॉड्रिगीस, देवसो पिकेन फिलोमेना गामा, दाबोली सेलिना अब्रांचीस, ग्रीन व्हॅली जॉसन मिरांदा, आल्तो दाबोली कॅरल फिग्रेडो, बिहाइंड NSD आल्फ्रेड लोबो, रेजिना मुंदी मॅरी GK, आल्तो चिकाली लेवान्सिओ डिसुजा. ह्या सगळ्या गोरब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, एकूच उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. ही शोधपोतची उतरां आनी ह्या उतरांतल्यान ताचो भावार्थ. भाव भयणीनो, आमचोय भावार्थ आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान आमी दाखोवंक आमकां आयज उलो. आनी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराक खालती रावन आमचो भावार्थ दाखोवंक आमी जायते पावटी घडये चुकल्या. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपुतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो मने हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेचे सेवेक बाग्योन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गोवळी आनी काळजीदार रोक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांची विनंतीन भावार्थान आमकां घोट आनी थीर कोर आनी पवित्र सोबेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
पाग्यून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप। बा भयणीनो, आतां शिकवण दिता आसतात तुमच्या जोमातांनी विशीं हांव तुमकां वाकाणी दिना, कित्याक त्यो तुमकां बरें करचे सुवातेर तुमकां वायट करता। पयले सुवातेर तुमची सोबा भोंवतात तेन्ना तुमचे मोदें फुटी आसात म्हूण हांवें आयकलें, आनी हें ओगलें उणें कोरशें म्हाका दिसता। तुमचें मोदें कोण सुगुनी ती ओळखूंक येवंक तुमचें मोदें वेगळोचार आसल्यार बरें। तुमी सोगलीं एकठांय जातात तेन्ना तुमी कोतात तें सोम्याचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवतात तेन्ना एक एकलो दुसऱ्यांक रावोन आसतना आपआपलें जेवण आदींच जेवून काडटात। हे पोरी कोण उपाशी उरतात आनी कोण बेबदो जातात। जेवणाक आनी पिवूंक तुमचे घोरां तुमकां नात? वो देवाची सोबेची बेपर्वा तुमी कोतात आनी कांयच ना तांकां लोजेंक घालूंक सोदतात? हे विशीं हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं? शाबासकी दिवं? हे विशीं मोज्यान तुमकां शाबासकी दिवंक जायना। सोम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली। सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते रात ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची, हें म्हज्या उगडासा करात। तेच पोरी जेवून जातूच ताणें पिवन पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवन पात्र म्हजें रोगत नवो करार। तुमी ताणेल्यान पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासा करात, कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हें पिवन पात्रांतल्यान पियेतात तितले पावटी सोम्या पोरीन तुमचें मरण तुमी परगोट करतात। देवाचें उतर हें देवाचें मोडूकार। आमचो जबाब जातलो, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। परतून म्हणुया, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। येवन आनी भिटोवण्यो तुका नाका जाल्लें, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले। हूम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय। तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पयलो हांव येता। जबाब, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। तुजी कुशीक हांव आपलो दिवचो म्हूण शास्त्राचे ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा। देवा म्हज्या सोगल्या म्हज्या काळजांक तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां। जबाब, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीन हांव परगोट केलें। म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरूंक ना। हें तूं बरें जायना सर्वेस्परा। जबाब, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। तुजी वाट पळोवंक आसा तांकां सोगल्यांक तुजे सोवे मेळूंक आनंद आनी संतोश। तुज्या तारोनाक रावता ती सोगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूंक। कितलो व्हरतो आमचो देव। जबाब, सोमी जेजू येवसोर ताचें मरण परगोट करात। उद्गार, Alleluia.
सर्वेस्पराक जोय जोय देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांन आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू कफार्नावां गेलो. कोण एकल्या शोधपतीचो चाकर ताचे खेरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोणीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकूतच जुदेवांच्या वडिलांक ताचे शीं धाडलें आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण सांगलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपतीन आपल्या इश्टांक ताका सांगूंक ताचे शीं धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजे शीं येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कोर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतोन आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इज्रायेलांत पर्यंत देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोडलिकेन आसलेलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणीनो, ही शोधपतीचीं उतरां आमी जेजूक घेवचे आदीं, कुमन्यांक घेवचे आदीं म्हणटा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणीनो, उतर जें आमी उलयता त्या उतरांक कसलो अर्थ आसा? दुबावेरेत दर एक उतर जें आमी उलयता त्या सगल्या उतरांक अर्थ आसा. पूण आमी जेन्ना ही उतरां उलयता त्या उतरांचो अर्थ जाणा जावन उलयता काय? थोडे फावटी ही उतरां आमी बेश्टी मारपाक जाय म्हूण मारलीं आनी सोडलीं. कित्याक म्हणलां, कितें म्हणलां, जायते फावटी खबर ना. जेजूचें उतर आनी जेजूच्या उतरान जी पदवी आसा ती मानून घेवपी मनीस आसा. आनी तातूंतलो एकलो हो शोधपती, जो कडेन जुदेव न्हू आनी जेजू फाटल्यान तो भोवना. पूण जेजू विशीं जें ताणें आयकलां, जेजूचीं उतरां ताणें आयकल्यां दुसऱ्यांक कळ्ळीं, ताचेर विस्वास दवरून जेजूच्या उतराक पदवी आसा हें तो मानून घेता. आनी ह्याच विस्वासान ताणें जे कोण जेजू लागीं वचपाक शकतात तसल्यांक धाडले, जे जुदेव आसले. आनी ते जुदेव येवन ताचे विशीं बरें उलयतात. भाव भयणीनो, चडशें आमी पळयल्लें आसा
जे कोण अधिकारान आसात तांचेर आमी सदांच आड उलयता चडशे, आनीक आड उलोवपाक घडये आमकां कारणूय आसा, कित्याक आमकां जें कितें जाय तें अधिकारान आसलेले मनीस चडशे करिना, आमकां जाय ते भाशेन जायना, आनी तेन्ना आमकां जायते फावटी राग येता देखून आमी ते अधिकारान आसात तांचेर आड उलयता. पूण हांगा आमी पळयता हे मनीस जुदेव जे आसात ते येवन ताचे विशीं बरें उलयतात. तो एक बरो मनीस, ताका तुवें हें करूंक फावो जें कितें ताणें मागलां. ताचो चाकर बोडलिकेन आसा, ताका बरो कर, ताचे पासत तुवें करूंक फावो, कित्याक तो आमच्या लोकांक बरो करता, आमच्या लोकांचो मोग करता. आमकां ताणें देवस्थान बांदून दिलां, आमकां ताणें आनीक दुसऱ्यो सवलती दिल्यात. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमच्यान आमच्या अधिकाऱ्यां विशीं आमच्या वडिलां विशीं अशें उलोवंक जालें जाल्यार आमी सुभागी. आनी जरी तर आमच्यान असलें उलोवपाक जायना जाल्यार आमी सांडलेलीं मनशां. आमचो समाज सांडलेलो आसा आनी समाजाची बांडावळ जी आमकां बांदून दिल्ली आसा ती सांडलेली आसा. तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मागूंक गरज असल्या अधिकाऱ्यां पासत, सगल्या अधिकाऱ्यां पासत ते शतपती भाशेन जावं. ताची खालतिकाय आमकां दिसती पडटा. आपणाची पदवी तो जाणा, आनी तरी आसतना तो म्हणटा म्हजी पदवी एब्सोल्यूट न्हू, हांव सगल्यान व्हड न्हू, हांवूय आनीक कोणाक खाल आसा. आय ऑल्सो फॉलो ऑर्डर्स. आनी म्हजे खालाय मनीस आसात ते म्हजें आयकतात, दे फॉलो माय ऑर्डर्स. आनी ह्या पासत जेजूक ऑर्डर दिवपाक हांव कोण न्हू. म्हज्या घरा यो आनी म्हाका बरो कर, वा म्हज्या चाकराक बरो कर, म्हज्यान तुका ऑर्डर दिवपाक जायना. पूण तुज्या उतराचेर म्हाका भावार्थ आसा आनी ह्या पासत एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणीनो, तोखणाय करपा सारको भावार्थ. आनी ह्या भावार्थाक जेजून इनाम दिलो, ताचो चाकर बरो जालो. बोडलिकेन आसलेलो चाकर नव्यान बरो जालो. आमचो भावार्थ कितें? आमच्या भावार्थाक कसली पदवी ना काय? आमकां भोव करून वस्तू वो आमकां जी बरेपणां घेवपाक जाय ती सगळी मेळोवन घेवपाक. भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थाक ही पदवी आसा आनी देवान दिल्ली पदवी ती. पूण दुर्दैवान आमी हो आमचो भावार्थ आनी आमच्या ह्या भावार्थाची पदवी आजून सारकी वापरूंक ना. कित्याक आमचो भावार्थ घट ना. जरी तर आमचो भावार्थ घट आसा जाल्यार आमी जेन्ना भियेनासतना मुखार येतले, आमी कोण, आमी कितें हें जाणा जातले, आमची जण एकल्याची पदवी जी आसा ती आमी समजून आनी ओळखून घेतले, तेन्ना आमकां ही सगळीं बरेपणां मेळटलीं. आनी आमच्या भावार्थाची वाट आमी जियेता आसतना ती दाखयता आसतना आयज पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू जें कोरिंतकारांक बरोवन उगडास करता तें गरजेचें. आमी एक एकलो कांयच करूंक शकचे ना, पूण आमी सगळे जेन्ना बाराबर येता तेन्ना आमच्यान सगळें सारकें करूं येता. पूण जेन्ना आमी बाराबर येता तेन्ना एक एकल्याक एक एक जबाबदारी दिल्ली आसा, देखून जण एकल्यान आपआपली जबाबदारी पाडपाक गरज. आमी जरी तर आमची जबाबदारी पाडिना जाल्यार सोबेन आमी फुटी घालता. आयज आमकां असलें जायतें जाल्लें दिसती पडटा. आमच्यो सभा ज्यो आसा, आमच्यो समुदाय आसात, आमच्यो जमाती आसात, कितलीं जाणां आमी जबाबदारी घेता आमी जाणा. तुमी जाणा तुमी कितलीं जाणां जबाबदारी घेतात ती. जबाबदारी आसा वडिलांची, थोडे वडील म्हूण विचून काडलेले आसा, फुडारी म्हूण विचून काडलेले आसा, जाल्यार थोडे फकत वांगडी आसा. पूण चडशे आमकां दिसती पडटा जे कोण आमी वांगडी आसा, जो कोण फुडारी आसा तोच कोत्तलो म्हूण समजता. कसली आमची वेगवेगळी एसोसिएशन्स पासून आसात. जे कोण लिडर आसात तेणीच काम करचें. जे कोण बेस्ते वांगडी आसात तांणी फकत पळोवपाचें आनी जें कितें बरेंपण येता तेन्ना तें घेवपाचें. पूण काम करपाक जायते जाणांक आमकां नाका. आमकां जें कितें पडटा तें आमी घेयलें आनी चल्लें. जे भाशेन भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरयली आनी सांगलें, म्हाका आयकूंक आयलां की तुमी एक एकलो आपआपणाचें फकत जेवतात आनी कुशीन सत्तात. ह्यो सभा भरता तेन्ना फकत जेवपाक आयलेल्या भाशेन, आनी ही बेजबाबदारी. तर भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आनी भावार्थाचे पदवेन आमकां बरेपणां मेळटलें जाल्यार हेंय गरजेचें. आमी आमच्या समुदायान एक रावूंक, आमी आमच्या समुदायाची जबाबदारी जी आमकां आसा ती पाडूंक, आनीक
हे भाशेन एकामेकाच्या सांगाताक आमी आमच्या आमचो भावार्थ जिवं हीच कृपा आमकां मागुया आनी आमची जण एकल्याची उतरां दुसऱ्यांक बरेपण फावो करतात तसलीं, दुसऱ्यांक पेकोवणी दिता तसलीं, दुसऱ्यांक घोटाय दिता तसलीं आनी भावार्थाची परगोटणी करता तसलीं जावं हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28 C1. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या गुसानी पुनम जीवन
सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. शोधपती जुदेव न्हय आसलो, तो भायलो आनी ताचे पासत दुसऱ्यांनी जुदेवांनी मागलें. जेजून ताचे मागणें आयकलें. आयच्या दिसा आमचे मुसलमान भाव आपलें ईद मनयतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया, तांकां बरेपणां फावो कर म्हूण मागुया आनी तांचे वरवीं आमच्या समाजाक जाय तें बरें मेळूंक तांचेय पासत आयज आमी मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीय, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलेत संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, बागेवन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रॉक साक्षांचो उगडास करून तुज्या असक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे घोटायेन दयाळपणी आमकां भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंता शिश्यावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेदिकेचे दोबाचेक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक परवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारा आमकां कर. आमेन.
60. Misaci